सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय साखळी आणि संबंध भारतभर हो जल पखवाडा जो कार्यक्रम चलता त्याचा एक भाग म्हणून आज आम्ही पडोशा गावात झरीवाड्यार येयल्ले आसा। आमचे NSS ऑफिसर आसात, त्या बरोबर सगळे भुरगे आमचे आसात आणि भुरग्यांक आज आम्ही एक नवीन उद्देश दिलो, एक तांकां एक मार्गदर्शन केलें की जर आम्ही ही जलसंपदा आमचे कडेन जे आसा नॅचरल झरो जो आसा तो आम्ही राखून दवरपाचें काम आमचें आसा। आणि आमच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांनी जवळजवळ 50 विद्यार्थी आज ह्या स्वच्छता अभियानात सहभागी झाले आणि तांकां एक नजर तांकां एक मनान येयलें की आमी सुद्दां देशा खातीर हातभार लावया आणि जलसंपदा जी आसा ती फ्युचर जनरेशना खातीर आमी संवर्धन करूया। आणि आज आमी हांगासर झरीवाड्यार म्हाका दिसता की आमच्या हायर सेकंडरीन ही झरीवाड्याची झर जी आसा ती दत्तकूच घेतलेली आसा। वर्सांसून 2 फावटी आमी ह्या झरीचेर येवन हिची साफसफाई करता, हांगासले ग्रामस्थय आमकां हांगासर सहभागी करता आणि ह्या वर्सा आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी कारण की जल पखवाड जो आसा 15 दिसाचो कार्यक्रम 16 एप्रिल ते 30 एप्रिल पर्यंत चलता। तितून हो आज आमी हांगासर जो झरीचें उदक जें आसा तेचें संवर्धन करपाचो आमी प्रयत्न केलो। धन्यवाद। नमस्कार। सरकारी उच्च माध्यमिक साखळी हेचे NSS युनिटीचे व्हॉलंटियर्सान हांगा झरीवाड्यार एक बऱ्यापैकी काम केल्लें आसा। सातत्यान आमी हे झरीचें काम करीत आसता। जेन्ना जेन्ना कचरो जाता, जेन्ना जेन्ना हांगा झाडां वाडटा तेन्ना तेन्ना आमचे भुरगे NSS व्हॉलंटियर हांगा क्लियर करता आणि आमकां चड बरें दिसलें कारण आमच्या बरोबर आमचे प्रिंसिपल आदरणीय श्रीकृष्ण सर आमच्या बरोबर आसात। मागीर म्हागलो PO NSS PO नितीश नायक, मागीर आमचे अदिती चणेकर टिचर आमच्या बरोबर आसात आणि ह्या सगळ्या भुरग्यांनी लागले 30-35 भुरग्यांनी मेळून ही झर चकाचक केल्ली आसा आणि हे करपाक आमकां सपोर्ट लागलो तो आमचे हांगासले स्थानीक माजी पंच संतोष च्यारी, कारण तेंच्यांनी आमकां सातत्यान सपोर्ट करून आमी हांगा उपक्रम हांगा घेतलेलो आसा। आणि हो जो सद्या चालू आहा जल पखवाडा हे आमकां सेंट्रल मिनिस्ट्रीचें सर्क्युलर आसा। जल पखवाडाच्या अंतर्गत ज्यो वॉटर बॉडीज आसा ती सांबाळून दवरपाचो प्रयत्न आमी करपाक जाय आणि आमी सातत्यान करता कारण आमचे NSS युनिटी उपक्रम घेत आसता आणि तेका लागून हे करता आसतना आमकां जो सपोर्ट आमकां जाय आसा तो आमचे ऑफिसर्स म्हणल्यार आमचे प्रिंसिपल श्रीकृष्ण नायक सर आमकां दीत आसता आणि तेंच्याच मार्गदर्शना खाली आमी हे सगळो उपक्रम केल्लो आसा। आणि तेका लागून हांव चड म्हाका बरें दिसता कारण आमच्या भुरग्यांक फक्त सांगल्यार पुरो ज्या पद्दतीन ते भुरगीं काम करता पळय जाल्यार खूब बरें दिसता कारण हे आमचे फुडले सिटीजन आनी तांकां ह्या टायमार समज तर आमी तांकां तशें सपोर्ट करीत तांकां आमी मार्गदर्शन करीत जाल्यार भुरगीं आमकां एक खंय तरी टफ भुरगीं आमकां सिटीजन आमच्या देशाक लागून आमकां पळोवपाक मेळटलें। तेका लागून आमी चड करून ह्या भुरग्यांक हाडून दाखोवन दिता की हे वॉटर बॉडी सुद्दां आसा ते आमी सांबाळून दवरपाचो प्रयत्न करता।